आमच्या नावान आमचो आमदार म्हणल्यार संकल्प आमोणकार पैसे कलेक्ट करता म्हणून हो तांणी स्टेटमेंट काढलो. हो वास्कोकारांनी तकलेन धरूंक जाय, आमकां फुडें दवरता आनी पैसे कलेक्ट करता. हे हांवें पेपरार वाचलां. आनी हे कावन्सिलरूय बी बीजेपीचे. आतां खंयच्या तोंडान तुमचे बरें येतात मतां मागपाक आनी खंयच्या तोंडान तुमी तांकां मतां दितात. इल्ली लज तरी दवरा म्हण तुमी की बाबा आमच्या नांवान ताणें पयशे घेतले, तो पयशे घेवन तो गेलो. तुमकां मेळटा कितें? तुमकां कितें दवरला ताणी? नोकऱ्यो मेळटा, घरां मेळटा, बरें सगळ्या कडेन घरां आहा, सगळ्या तेरे पास घर है, सरकार ने दिया है. एक उधर है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना करके पोर्ट टाउनाची. संकल्प आमोणकार गेलो, कित्या खातीर गेलो? कितले ताजो रोल आहा कोळशान, तो कोळसो ओपोज करपाक आशिल्लो. आज कितें आहा? आज कोळसो तो वाडोवन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे टार्गेट आहा की 51 मिलियन टन. आता 15नूच वास्कोकार चड मेले कोविडाच्या टायमार. तो जर 51 जाले जाल्यार कितें जातलें तें तुमी चिंतात. म्हणटकर हाजेर अशें दिसता की हे विकसीत भारत म्हणटा तें फक्त एक कंपनीक तो युरीन सांगला ते भशेन एक कंपनीक वयर काडपाचें सगळें रॅकेट. कसलेंच मजे करून रिपोर्टेड एज्युकेशन तुम्ही करा म्हणजे ताज्या कावन्सिलरांनी म्हणला ते फक्त लोकांक याद करून दिल्या. म्हजे नवे कांयच नसता. जे कितें जालां ताची याद केलें. फक्त त्या खातीर केला आमी काय वास्को सदां येना. हांव लोकांक याद करून सोदता बाबा विकसीत भारत म्हणजे कितें परिस्थिती गोंयांत आहा आनी वास्कोकाराची कितें. वास्को म्हणजे फक्त गिरेस्त गांव न्हू, पोर्ट टावन आसूं तो सगळे लोक गिरेस्त ना. हांगा लोकांक प्रायम मिनिस्टर आवास योजना म्हणजे स्कीम जी सुद्दां इम्प्लिमेंट करून जाल्ली ताणी म्हणलें की आमचे कडेन जमीन ना. 50 लाख स्क्वेअर मिटर जुवारीची दिल्ली तुजी उरल्या ती जमीन सगळ्यांचें काम जावपाचें. 50 लाख स्क्वेअर मिटर दी ते केपें एक्वायर करून दिताले 2 लाख स्क्वेअर मिटर ते भितर तांच्यान जावंक ना. हे दीज आर ऑल फॉर द रिकॉर्ड. हांव जें कितें उलयलां ते सगळे फॅक्ट्स एंड फिगर्स. म्हाका रिपोर्ट्स आहा की बॉक्सायट ट्रान्सपोर्टेशन ते भितर हांगा बंद करपाचें आहा बिकॉज ऑफ आर्म ट्विस्टिंग बाय द लोकल एनर्जी. ही न्यूज आयिल्ली आहा, ही पेपरार वाचले हांवें टायम्स ऑफ इंडिया. आनी म्हाका अशें संकेत आहा की हो इशू लो आउट जावपाचो. सो अशी जेन्ना हप्तेबाजी जेन्ना चलता हे पोर्ट टावन, जेन्ना हे पोर्ट टावनाचो एअरपोर्ट बंद करता, जेन्ना लोकांक उदक ना सड्याचे टेल एंड म्हणटा ही हीट ऑफ द समर, हेट ऑफ द इलेक्शन आमी लोकांक उदकाक पातशी ही जेन्ना परिस्थिती आहा गांवांत तेन्ना म्हाका दिसता हे सगळें आमी तकलेन. आनी फर्स्ट म्हणटा तें अशें की जुवारीचें लँडस्केप म्हणटा तें मॉडर्न गोवन सगळ्यात व्हडलें लँडस्केप. हें तुमकां खबर आसतलें की हांगा जें एक्सपोज केल्लें हांव तेजेर कंटिन्युअस झगडत आहा. आतां हांव गांवकारूय जाल्लो आहा सांकवाळचो आनी हांवें झगडून मोडो करून वचता. सरकार पूर्णपणान तातूंत पूर्णपणान तातूंत इन्वॉल्ड आसा म्हणून ते कांयच एक्शन घेना. वायट इतलें दिसता की प्रधानमंत्र्याक त्याच जाग्यार कंट्रोवर्शियल जाग्यार ते व्हरूंक सोदता. ताका वाटेर ते खबर आसचें ना खंयचो जागो मुख्य पूण ते जाग्यार तांणी व्हरप जाल्यार प्रधानमंत्र्याच्या ऑफिसान जो नोटीस घेतिल्लें सोशल वर्करान एक एक्टिविस्टान ताका लॉटर घडयल्ली नारायण नायक ताजेर तांणी दखल घेवन विजिलन्स डिपार्टमेंटान एक्शन घेवची म्हूण सांगिल्लें. तेच प्रधानमंत्र्याक तांणी थंय व्हरप म्हणल्यार इन्स्टिट्युशनल करप्शन. सगळ्यांक खबर आहा इंडस्ट्रियल जमीन 20 पयशांक अक्वायर केल्ली कोणीतरी ही जमीन दिल्ली इंडस्ट्री घालपाक. आतां सरकारा कडेन जर इंडस्ट्री घालपाक जमीन चड आसा जाल्यार ताणें ऑप्शन करपाची इंडस्ट्रियल जमीन ती प्रायव्हेट बिल्डराक दिवन ताणें पार्सलायझेशन करून प्लॉट करून दिवप. हे कितें हे सोंपता? हे स्कॅम वास्को जाल्ले. ताजे फुडें हे हप्तागिरी चालू. तातूंत पोर्ट बंद पडपाचो आहा, एअरपोर्ट बंद जाता, दाबोळीचो गुमटी थांबून दाबोळी बंद जाता, सगळे फ्लायट डायवर्ट जाल्ले आहा गोवाक आनी हांगाचे आमदार कांयच उलयना. आनी आय थिंक दॅट इज द इंजिन ऑफ ग्रोथ. एअरपोर्ट इज द इंजिन ऑफ ग्रोथ फॉर दॅट तालुका फॉर दॅट करून सगळे दाबोळी वास्को मुरमुगांव मतदारसंघाचे तिनूय लोक एअरपोर्टाचेर आपले पोट करतात. तो जेन्ना एअरपोर्ट गोंयांत कितली पडटा आमकां बंद पडटा तेन्ना ताजेर कांय उलयना. लोकांक जर हांव याद करून दिना जाल्यार हांव ओगी टायम पासाक हांगा आयलो अशें लागता. हांव टायम पासाक केन्नाच जालो. हांव येता तें हांवें मुद्द्याचेर उलयलें आहा. सगळ्यांचेर इलेक्शन दवरूचें
लोकशाही दवरची मुख्यमंत्र्यांचे म्हणण्याची फिर्याद भितर उडून जाय हे नॉट इंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑपोजिशनाक चड म्हणून इलेक्शन करप हे सारखे न्ही हे सोबना आनी गोंयचे असले सुसंस्कृत प्रदेशात हे सोबत हे मुख्यमंत्र्यांनी उलोवप सोबता सो हे आय ओनली पॉइंटेड इट आउट पॉलिटिक्स तर खंय तरी एक कॉन्स्टिट्युशनाचेर एक विवाद हांगा जालो आनी खंय तरी मिसकोट जाले म्हणटा काँग्रेस कॉन्स्टिट्युशनाचेर कांय विवाद काडलो ताणें डिबेट ऑन ड्युअल सिटीजनशीप ओपन ही डिबेट बीजेपीचो सेंट्रल एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर 24 डिसेंबर 2023 एक स्टेटमेंट काढून सांगितले हा की ड्युअल सिटीजनशीप डिबेट ऑन ऑनगोईंग प्रोसेस इट इज नॉट क्लोज जेन्ना होम ऑफ फॉरेन अफेअर्स मिनिस्टरच ते उलयता तें जर ताणें रिपीट केलें ना तूं व्हडलें नवें केलें कितें जाता जेन्ना मुद्दे ना जेन्ना तुज्यान डेव्हलपमेंट दाखोवंक शकना जेन्ना तूं फक्त एडवर्टायज चड करता आनी डेव्हलपमेंटाक चड कमी पयशे मागता आनी हे जेन्ना लोक तरणाटे पॉयंट आउट करून तेन्ना तूं आबूज जाता आनी तेन्ना तूं इमोटीव इश्यू जाता पूण लोक नीती CSIS सर्वे म्हणटा आनी तेय म्हणला आमच्या देशांत 58% लोक प्री पोल सर्वे म्हणला 58% लोक मानतात की what bread and butter issue, which is unemployment, inequality and inflation, are more important than emotive issues like Ram. हांवें राम हांव सुटी जावची म्हणून हांव पयलीं डिमांड करता हांव सरकार रिड्यूस आनी तो याद करून दिता हांव 80s हांव एक प्राऊड हिंदू आय एम ऑल्सो प्राऊड टू बी हिंदू म्हणून हे फक्त देवा धर्माक हाका ताका चड यूज करप जेन्ना विकसीत भारताचो एजेंडा विकासाचेर उरलो हो कसलो विकास थंय तुमी सगळे एडवर्टिजमेंट 60% ऑफ द होल्डिंग आर टेकन बाय स्टेट गव्हर्नमेंट फक्त मुख्यमंत्र्यांचे तोंड दाखोवप ते आतां तोंड चेंज जाला आनी प्रधानमंत्र्याचे आयले खंय आहा तेरा लेवल प्लेइंग फील्ड ओपन करचें खंयचे टीव्ही चॅनल ओपन कर पेपर ओपन कर सोशल मिडिया ओपन कर होल्डिंगा ओपन कर सगळीं एकूच पार्टी ही डेमोक्रेसी अशी डेमोक्रेसी ओपन लास्ट तुम्ही एक नारो दिल्लो बीजेपी हटाव देश बचाव म्हणून आता मीटिंग देशभर इंडिया एअरलायन्साचो नारो एक जाल्यार इंडिया एअरलायन्स संविधान राखपाक आनी लोकशाही राखपाक आनी हो तांचो नारो तो सगळे तर खंय तरी तुमकां दिसता सायलंट वोटिंग विल प्ले अ रोल बिकॉज सायलंट जायते जावचे पडटले 2 वर्सां फुडें सरकार जो आहा हो आमी कसलो पडटले वी विल हॅव टू टॉलरेट दिस गव्हर्नमेंट फॉर 2 more years. Therefore, till 27 they are going to be there. They have got a blue majority. They can do anything. They can speak any nonsense. And they can even make different schools which are anti-democratic. So in the light of all, people are there. And people will have to do a silent to say that. तुमकां दिसता खंय तरी रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी शॉकिंग फॉर because the lead doesn't look easy. Like you every woman but they are fight कोई आस्किंग पाय कोई अच्छे दिन येऊ आमचे लोकशाहीचे अच्छे दिन येऊचे म्हणून होप आणि एक होप असा असं दोन वस्तू आहा एक होप आणि एक डिस्पेर होप म्हणटा तो सांगता की लोकांचेर आपण मानून लोक एक जाता आणि लोक सायलंट वोट दितले हो होप डिस्पेर म्हणटा की आमी इस्टर्न नागालँडान जे पळोवता जंय 6 डिस्ट्रिक्टाचे लोक 4,09,000 लोकांनी एकूय मत मारलें ना बॉयकॉट केलें इलेक्शन कॅन्डिडेटाक सुद्दां मत मारूंक दिलें ना ही परिस्थिती गोंयचेर येवची न्ही म्हणून आमी होप वाटप